आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे पक्षान जो विषय पार्लमेंटान घेतिल्लो आसा 30% रिजर्वेशन महिलांसाठी तो अत्यंत स्तुत्य असो हो कार्यक्रम आसा आनी स्तुत्य अशी हो एमेंडमेंट आसा आमच्या घटनेत आनी हो तितले बेगीन पारीत जावपाक जाय आनीक म्हाका मनांतल्यान अशें दिसता की सगळे पार्टींनी आनी पक्षांनी आपले मतभेद म्हणात किंवा आपले प्रिंसिपल्स कितें आहा ती सगळी कुशीन दवरून कारण हे आसता मेजर प्रिंसिपल की महिलांक ह्या देशाच्या महिलांक 33% रिजर्वेशन पार्लमेंटांतूय मेळचें आनीक विधानसभांनी बी मेळचें सगळ्या राज्यांतल्या जेणे करून तांचो सहभाग जो आसा पळय जशें कुटुंबा कडेन घरा कडेन जशी पुरुश आनीक महिला हे दोगांय 50-50% आसतात म्हणजे दोगांय मेळून संवसार चलयतात तशें हे देशाचो विकासाचो रथ जो आसा तो मुखार व्हरपाचो मनी कमीत कमी 33% रिजर्वेशन हे महिलांक दिवपाक जाय अशें हांव ठाम मताचो आसा आनीक मागता परमेश्वरी कृपा की हें बील जें आसा पळय न्ही तें पारीत जावचें आनी हो एमेंडमेंट जो आसा पळय तो आमच्या देशाच्या घटनेक येवचो अशें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।